आज सकाळी अंजुना वागातोर बीचाचेर एक अनआयडेंटिफाईड मेल डेड बॉडी आढळलेली आसा। जेन्ना ही खबर अंजुना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना अंजुनचे पीआय सूरज गांवस तशेंच पीएसआय विराज व त्यांची पुराय टीम घटनास्थळी पावली। त्यांच्यानी ह्या डेड बॉडीचो पंचनामा केलो आणि सध्या ही जी डेड बॉडी आसा ती जीएमसी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा। जेन्ना आमी जाणून घेतले पुलिसां कडल्यान तेन्ना अशें कळ्ळें की ही जी डेड बॉडी आसा ताची आयडेंटिटी तशेंच हो जो ट्युरिस्ट आसा काय काही लोकल आसा हेची ओळख सध्या पटलेली ना। सोर्सा कडल्यान अशी कळटा की ही जी डेड बॉडी आसा ताचेर कांय इंजरीज तश्यो कांय मार्क अशे दिसून येयल्ले ना, पण असो सध्या प्रश्न पडटा की ही जी डेड बॉडी आसा ही खंयची केस आसा, ही सुसायड आसा काय ही ड्रावनिंग केस आसा वा सस्पेक्टेड आसा। सध्या जेन्ना आमी पुलिसांक विचारले तेन्ना आमकां अशें सांगलें की अजून मेरेन कांय अशी मिसींग कंप्लेंट तेंचे मेरेन पाविल्ली ना, पण ह्यो जो डेड बॉडी आसा ताची ओळख अजून मेरेन पटलेली ना। हो ट्युरिस्ट आसा काय कितें, सर ट्युरिस्ट आसा जाल्यार हेच्या वांगडी जो आसा ते खंय आसात आणि अजून तेंच्यांनी मिसींग कंप्लेंट कित्याक करूंक ना। ह्या डेड बॉडी फाटल्यान जे अंजुनचे पुलीस आसात ते सध्या तपास करीत आसा, सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाल्ली आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ह्या डेड बॉडी फाटल्यान कितें रिजन आसूं शकता, कितें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा तो कितें आसतलो तो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। अंजुना पुलिसां कडल्यान ह्या केसी फाटल्यान कितें अपडेट आसतली।